आमी जायते पटी पवित्र असल्यार म्हणजे ते आमी रियलायज करूना वा ताचे ते संबंध दरतो करूना म्हाका आनी पवित्र आत्म्याचो संबंध म्हणले बरी जिवंक पुरो त्या कारणा खातीर पवित्र आत्मा आमचे ते असल्यार आमी बिजोड हाडले बरी आसा सतत हांव तुमकां सांगता हांव गेल्ल्या शिवाय गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें पूण आजवंत जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भोवनोन बेनिनो आज जेजू आमकां एक ददुसकायचें उतर सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें जेजून सांगलीं उतरां ती आकृयेचीं सिसांक आनी जन हांव मे मोगाच्या भोवनोन आमचे मोगाचे व्यक्ती आमचे ते ना म्हळ्यार आमचे ते पयस जाता म्हळ्यार वा मरण पावता म्हळ्यार दूख भोगता साज जावन सिसांकी बगिल्लें पूण जेजून कितें सांगलें तें आमी पळयता पेंतेकोस्त दिसा जेजू पवित्र आत्म्याचे देणे सिसांक दिता पवित्र आत्म्याचे देणे स्विकार केले सिस दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेनी उलयतात तांचे तें धैर्य मेळटा आनी कितेंच ते देवाचे उतर परगट करूंक फाटी सरानात पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं तांचे तें बदलावन आयली वय मोगाचे भोवनो आमकांय पवित्र स्थान मेळ्ळां पूण आमचें तें असलें नवेसांव देह दिवचें वा धैर्यान भरचें बदलावन हाडल्या गी पवित्र स्थान मुखांतर पवित्र स्थान मुखांतर पवित्र आत्मा मेळ्ळा पूण आमी जायते पटी पवित्र असल्यार म्हणजे तें आमी रियलायज करूना वा ताचे ते संबंध दरतो करूना वा म्हाका आनी पवित्र आत्म्याचो संबंध म्हणले बरी जिवंक पुरो त्या कारणा खातीर पवित्र आत्मा आमचे तें असल्यार आमी बिजोड हाडले बरी आसा आमी जना मोगाचे भोवनो ट्यूबलायटर डस्ट बसल्या जाल्यार उजवाड उणो जाता प्रॉब्लेम ट्यूबलायटाचें किंवा डस्टाचें जाता न्ही गे वय मोगाचे भोवनो असलो आमचो पवित्र आत्म्यान आनी आमचे तें असो संबंध जावंक पुरो पूण एक सत मोगाचे भोवनो एवढाच दवरा एक सत पवित्र आत्म्याच्या संबंधान जिवनचो केदांय धैर्यात हांव फाटी पडचो ना जिवंत अंतकार येवं कश्ट येवं दूख येवं एकसुरपण येवं पवित्र आत्मो आमकां बळान भरता प्रयत्न करा हरेक पटी तुमच्या जिवितांत अशें करता आसतना दोळे धांपा तुमचे हात काळजाचेर दवरा आनी पवित्र आत्म्यान मागा आनी तुमचें तें सक्कड साज जातलें हीच कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया